कितें आसा तुमकां खबर आसा न्ही, वेर्ना ती जसिंता जी बायल आसा तिका तिजें घर कोमलुदातान मोडलें कित्याक कोर्टान तिका ऑर्डर मेळ्ळेले की डेमोलिशन कर म्हणून. आतां तेजो फायदो घेवन आमचो एक मिनिस्टर आहा तो काल एक स्टेटमेंट दिता तो की कोमलुदाताचे ती जे घर मोडला ती 40 वर्सां पासून थंय आसलेले अशी जायते कोमलुदात घरां आसा तांकां लिगलायज करपाक जाय अशें म्हणून. हेका कारण एकूच आसा. आमी फाटल्या वेळार एका इन्सिडेंटा वेळार सांगलेले की फॅमिली कॉलनी केल्या म्हणून. हेतून कोमलुदात लँडान फॅमिली कॉलनी केल्या आणि थंयसर ऑफिसाच्या लोकांक जाय त्या लोकांक जी हांगासर रावत नासलेली ऑफिसान काम करता म्हणून तांकां बांदून दिल्या. हांवें ऑलरेडी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक कंप्लेंट केल्या. आज तो तिच्या आधाराचेर धरून आपल्या लोकांक म्हणजे ते घरां फिक्स करूंक सोदता, तांकां एनओसी दिवंक सोदता, तेंचे घर म्हणजे कायद्याचे करूंक सोदता. अशें करून तो मनीस आपूण जो 7 वर्सां पासून जिखून येयल्लो जो सांगतालो तेणे कोमलुदाताची अशी कितली घरां तुमचे घर मोडटलो नाजाल्यार म्हाका वोट घाला नाजाल्यार आपूण तुमकां काबार करतलो. हावजिंग बोर्डाची कितली तरी घर आसा जे लोकांनी पेमेंट करून हावजिंग बोर्डान गव्हर्नमेंटाक पेमेंट करून घरां बांदलेली आहा त्या लोकांक सुद्धा धमकी दिवन घरां मोडटा म्हणून सांगल्या. आणि आज आपली फॅमिली कॉलनी बरी दवरपाक लागून तेजो स्टेटमेंट आसा की तो सगळे लिगलायज करता म्हणून. केन्ना करतलो? दर वर्सा दर इलेक्शन येयले की तुझे भाशण असलेच आसताले. म्हाका हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टराक खरें म्हणलें जाल्यार रिक्वेस्ट करता की जी त्या कॉलनी फॅमिली कॉलनीन पळय घरां बांदल्या तेतून टेर्रास घालताना सुद्धा लोकांनी फोटो काढल्या डेट घालून. हे लक्षात दवरचे त्या मिनिस्टरान की डेट घालून न्हू टेर्रास घालताना लोकांनी फोटो काढलेले आसा. बेश्टो शिता फुडें मीठ खायनाका आणि कोणाच्या खांद्यार दवरून कोणाचे बंदूक मारी नाका. सारखे तू खरोच जी 40 वर्सां पासून लोकांची घरां आसा ती खरीच कायद्यान जावपाची. तुजी काल बांदतलो तू जे लोक थंय रावनासले तेचो स्थायीक नासलेली असल्यांक तू घरां दितलो आणि त्यांच्या हेजेर तू आपली बी काम साधून घेतलो. हांवें ऑलरेडी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक हे दवरला आणि फुडें जर हे कोमलुदात लँडवाले आणि ऑफिसर पंचायतवाले जावं खंयचे जे डिपार्टमेंट तांकां जर हेल्प करता जायत हांव विजिलन्साकूय बी कंप्लेंट घालतले आणि सगळ्या वाटेन ब्लॉक करून दवरतले. आणि मागीर पळयता हांव 4 दिसांनी बांदलेली घरां कशी लिगल जाली ती आणि वर्सांची वर्सां असलेली घरां कित्याक लिगल जायना. इलेक्शना वेळार तांकां धमकी दिवन दिवन आपले पोट भरता आणि आपली खुर्ची सांबाळटा आणि आतां झेत उलयता. हांव इतलेंच हे सांगू. तर कोण 7 फावटी जिखलो? ताणें पयर स्टेटमेंट दिला. पयर स्टेटमेंट दिला ताणें एका चॅनलाचेर ताणें मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिला आपूण 7 फावटी जिखून येयला म्हणून. 7 फावटी जिखून येयला कशा रितीन येयला तुझे तुकाच खबर आहा. खंय खंय कोणाक धमकी दिल्या, कोणाचे मोडूंक सोदता, कोणाक हे करता, खंय देवसपणां करता, कोणाक दादागिरी करता कितलो तुकाच खबर आसा. आमकां खबर ना. हांव इतलें सांगूंक सोदता जर ती फ्रेंडली कॉलनी तुका दिसता जर तू तांकां घट करतलो थंय जाल्यार ऑलरेडी लोकांनी प्रोसेस काम चालू केला. कितले ती 2 वर्सां तरी जाल्या. बांदतना फाउंडेशन तुम्ही टेर्रास घालतले तेन्नाच लोकांनी फोटो डेट घालून काढून बिडून दवरलेले आसा.